फोंडेकेरी गांवच्या करमळे वाठारांत रावपी ही गरीब बायल वासंती नायक तिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा। घराचें छप्पर कोसळपाक पावला। पावसाक लागून घरात गळटा, हाका लागून घरात रावप लेगीत तांकां कठीण जाला। वासंती हिचो भाव रोहिदास नायक हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले 15 दीस जाले ताचेरूय मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। सध्या वासंती घरात एकलीच रावता। 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली, मात अर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य नाशिल्ल्याचें वासंती सांगता। ह्यान पयलीं थळाव्या पंचायती कडेन मजत मागलेली, मात कोणीच दखल घेवनाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें। सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती नायक हांणी केल्या। जाली तुमची हे घर मोडलेलें आसा 3 वर्सां फुडले हे बिंदूत कोसळ्ळ्या सबन फाटली सुद्दां कोसळ्ळ्या। सो तुमी दोगांय कामां वचना हांव वतालें जेवण करपा आसतालें हांगा वास्को। भाव एकटोच हांगा आसतालो। तो 8 वर्सां आवय वचून 8 वर्सां एकटो हांवेच ताका जेवण बिवण खाण चलयतालें ताका। आतां तो खंय आसा? आतां खंय आसा? तकलेन बरो ना। आतां हॉस्पिटलान आसा? उलयता बरो तकलो बरो। आमी ताका कितले केले, आरे थंय रावया तितून व्हरता हॉस्पिटलान, कशें रावपाचें ना। पूण आतां तो हॉस्पिटलान आसा, तूं आतां एकटीच रावता ह्या घरान? हांव रावता एकटें। पूण तुका ते मोडपाची भंय दिसना? तशी भंय दिसना सर, कितें करया। पळयलें आमी येवन पळोवन गेलो आनी आमकां हे घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसता। केन्ना कोसळोन पडत म्हण कळना न्ही। सगळे वयर छप्पर सगळे गेला? सगळे गेला। आनी माती कोसळटा? माती कोसळटा, सगळे वाशे बिशे सगळे गेल्यात। आतां तूं रांदता आनी जेवता एकटी? हांव एकटीच जेवता। कित्याक कशें कितें तुमकां इनकम कितें आसा? म्हाका 2 म्हयन्याची येता गव्हर्मेंटाचे। आनी म्हाजी भयण आहा तिवूय बी आमकां धाडटा कितें, आमकां कांयच दिवना। हे आमचें येवन गव्हर्मेंटान कितें पूण सरकारान हे करून दिवचें आमकां, हे आमचें हें आसा। केरी ह्या पंचायत एरियेंत करमळे हो गांव आसा आनी ह्या गांवांत रावपी वासंती नायक आनी तिचो भाव रोहिदास नायक ही दोगांय ह्या घरान रावता। घराची स्थिती केन्नाय कोसळपाच्या मार्गार आसा। 3 वर्सां पयलीं ह्या घराचे फुडलो जो भाग आसा ती भिंतूच कोसळिल्ली आनी सध्या ते छप्परूय कोसळपाच्या मार्गार आसा, कारण वयले छप्पराच्यान सगळें उदक त्या भिंतीचेर पडून आसा आनी ती सद्याक वासंती नायक ही एकटीच आतां घरान आसा। दोगांय आपल्या गव्हर्मेंटा कडच्यान जे कितें म्हयन्याक 2000 मेळटा तिका, तेजेर ही दोगांय अवलंबून आसा। प्रताप नायक हेणी खंय माड्डोळच्यान तिका पत्रे हाडले आनी सद्याक खंय जेवणाची वेवस्था करून दिल्ली आसा। सो ही हालाकीची स्थिती सद्याक केरी पंचायतीच्या करमळे ह्या गांवांत आसा आनी सद्याक ती घरान पूर्णपणे उदक आशिल्ले कारणान तिचे पांय सुजलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।